आमचे बरोबर आसात गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री मंत्री आमदार चर्चिल बाब आलेवा. चर्चिल बाब वेलकम. खासदार म्हणून चल मरे खासदारय घालया कितली तुके सगळी डेजिग्नेशन घालपाक गेल्यार मुगे एक 15 मिनटां डेजिग्नेशनच सांगपा वतली. सो एक सुरवात करता की तूं मन की बात बी आयकता हें म्हज्यान अशें चिंतून वचो अशें पयलीं एक 6 म्हयन्या पयलीं तेंय बी तूं वचून कुर्तरी आयकता. मागीर ते म्हाका सामकोच धक्को बसलो आनी हांवें आतां इंटरव्यू करया म्हणून. सो तूं कुर्तरी पावलो तो कित्याक पावलो आनी ती बी मन की बात आयकुपाक कुर्तरी कित्याक पावलो? चय मन की बात कुट्टोरी बाब म्हणजे कुट्टोरी म्हाका न्हय न्हू कुट्टोरी मुगलेंच कुट्टोरी तुका खबर आहा एक टायमाचेर मरे चर्चिल मातशें ब्लेम घालपा लागले पॉलिटिक्स सांगितलें तसो न्हू खूब ब्लेमीचेर भितर येवन घातलो म्हाका इल्ले पाडी आमी संपलेल पारीकारात पासून घातलो म्हाका भितर. मागीर तो संवसार सोयच्याक म्हाका सांगलें कित्याक बाचाबाच जाली आनी म्हणलें आपल्याक एक चूक जाली तो आपल्या हें कर तें कितें आसता पॉलिटिक्सान मरे अप एंड डावन आसता. आनी तुका सांगलां जेन्ना हांवें एक गोवोरमेंटान हांव पळय पॉलिटिक्सान भितर सरलां पॉलिटिक्सान भितर सरलें तेन्ना पयलोच हांवें MLA जाता आसतनाच एक कितें कारणाक लागून गोवोरमेंट वयलो आनी गोवोरमेंट येयलो तेन्ना म्हाका विचारलें प्रेसान आरे काल तुवें तुगेलो वारका दासाक हाडलो मुखेलमंत्र्याक चीफ गेस्ट आहलो आनी गेस्ट ऑफ ऑनर लुजीन फादर आहलो आनी आज तूं तांकां देंवयता तेन्ना तांकां एक कितें सांगलें जाणा इन पॉलिटिक्स नो फ्रेंड्स नो एनिमी. हे हो शब्द आतां शरद पवार पर उजार करता. नो परमनंट फ्रेंड्स नो परमनंट एनिमीज इन पॉलिटिक्स म्हणून. पण चर्चिल बाब आतां तूं ज्या कुर्तरी गेलो थंयचो आमदार म्हळ्यार रेजिनाल्ड सद्याक BJP बरोबरच आसा. तुंय आमकां अशी एक चित्र दाखयता की तुंय BJP बरोबर आसा मागीर ते कुर्तरी वचपा फाटलें कारण कितें? सो कुट्टोरी म्हगेलें न्हय न्हू कुट्टोरी पळय म्हणटा थिंगा पळय जायतो पळय लोक आहा चड करून दोतोर एर्नेस्ट पळय म्हणटा तो म्हजो एक सारको व्हडलो फ्रेंड दोतोर एर्नेस्ट तेजी फॅमिली आनी जायते जाणां नांव काडपा जाय नांव सगळीं काडत जाल्यार पावचना दीस सामकें. कुट्टोरे म्हाका न्हय न्हू चोय एक टायमाचेर म्हाका पळय पयलो जेलींत घातलो म्हाका तेन्ना म्हाका मागीर दोग जाण भावांक पॉलिटिकली जेलींत घातले तेन्ना जेन्ना रवी नायक आनी लुजीन आसतना आमी भायर सरले तेन्ना म्हाका आमचो एक गोवोरमेंट उडयलो तेन्ना बार्बोजाक डिस्क्वॉलिफाय केल्लो आनी बाय इलेक्शन येयलें तेन्ना जेलींत घालून येतच हांवें म्हणलें हांव नुवें लोक हांव वळखता नुवें म्हजो लोक म्हाका कॅन्डिडेट जाय कॅन्डिडेट कोण तयार ना रावपाक कित्याक आमी जेलींत येयले न्हू पूण मुगेलें इश्ट पळय आहा राजाराव ग्रेसेस एडवोकेट आनी दोतोर तूं बस रे आपल्या पॉलिटिक्स ना दोतोर बस रे हांव एलेक्ट करता तुका तूं म्हजेर विस्वास धर न्हू हांवें राजाराव दवरलो तेन्ना न्हू राजाराव दवरलो तेन्ना आनीक तेन्ना कोणूय नासलें कित्याक हांव जेलींत गेलो म्हणून पूण म्हगेल्या हेजेर राजाराव एक आमदार जालो तेन्ना उडयलो कोणाक आंतोनी गांवकाराक खंयचे तिकेटीचेर काँग्रेस तिकेटीचेर तेच गांवकाराक हांव कुट्टोरे घेवन गेलो कित्याक घेवन गेलो म्हाका त्या टायमाचेर मिस्टर साळदिनान म्हणलें हो बॉन्ड म्हण एक शिंगप कित्याक काय म्हणून तेन्ना ताका हांवें सांगलें तुका हांव शिंगप कितें म्हणलें दाखयता आतां कितें कितें म्हणटा तुका तें म्हणलें तेन्ना म्हणलें न्हू तेका लागून हांव कुट्टोरे गेलो आनी गांतून गांवकाराक हांवें थिंगा दवरलो हांवें दवरलो हांवें दवरलो आनीक एलेक्ट केलो सरनेचेर. सो म्हाका कितें आसा मुगेली सारकी आवड त्या लोकांची आहा म्हाका ना कित्याक म्हणटा तुका तें तुगेर तुजो लोकांचेर मोग आसा लोकांचो तुजेर मोग आसा सगळें बरें आहा पण बाणावले बसून कित्याक पळयलें ना तूं जेन्ना बाणावले बसून पळयना बाणावले पळय म्हणटा मागीर तुगेले लोकांक चर्चिलाच्या मनाक कितें तरी आसा अशें दिसपाक लागता. बाणावले पळय म्हणटा मान की बात म्हणटा प्रोग्राम जालो ना न्हू आनी हांव कितें करून थंयतलो मागीर कितें बाणावले पळोवपा येना तर तो कितें करून थंयतो कोणाचें थंयतलो थंय पळयलो तसो हांगा पळोवपाचो कितें करून ती कोणी गायला कोणी गायलें ना न्हू स्क्रीन बी तुवें घालपाचें. अरे बाबा म्हाका तर इनवायट केला थिंगा येवपाक जाल्यार आनी म्हाका आनी कितें घालपा जाय. बरें हांव कित्याक विचारतो प्रश्न डायरेक्ट क्वेश्चनाचेर येवया अशें आमी बेश्टे भोंवता अशें सारकें
तुवें सांगलें की तुगेलो पूत नेक्स्ट टायम बाणावलीसान कॉन्टेस्ट करतलो. सारकें. तुवें सांगलें नावेलीसान कॉन्टेस्ट करतले. हय. सगळ्यांक दिसता की आतां चर्चिल खंयच्यान कॉन्टेस्ट करतलो, कुडतरेच्यान. थंय सद्याक न्हू हांवें पयर तुका सांगलां हांव कॉन्टेस्ट जावपाचें चिंतलेलें ना एका एसेंब्लीक. आनी एसेंब्लीक तरी म्हाका खाली कोण लोक आपयता वर्सान बाबा एक क्वेश्चन बस बसतलो. तूं खंयी म्हणटा नाही बाळाल ना आनी नायल ना. हय बाकी खंयी. हय कोणें बस म्हळ्यार हय हांव लोक सांगत म्हाका बाबा तूं बस हिंगा. तूं खंयी म्हणना नाही म्हणना. खंय म्हणजे कितें समजेल ना तूं. आनी आतां तुवें सांगलें म्हाका तुगे क्वेश्चन तुगे खंय होणें आनी लोक म्हाका म्हणटा म्हाका एक गजाल सांग बाब, तूं फाल्यां कुडतरी लोकांनी आपयले बसतलो. हय यू आर रेडी. हय कॉन्टेस्ट करपाक रेडी. हय. सो ही सुरवात कालची. ती तेका लागून सुरवात जाली ना. हांव तुका सांगलां मरे जो पळय डॉक्टर प्रमोद सावंत आहा हय आनी आमचो तेंगे प्रेजिडेंट आहा कोण तो सदानंद तानवाडी. हय हे दोगूय सॉफ्ट कॉर्नर सारके आनी सॉफ्ट एप्रोच लोकां मदें. जेन्ना हांवें सदांच डॉक्टर प्रमोद सावंता पळय सपोर्ट केला तेजेर म्हाका सारकी तेंची आवड. आनी तेंगेले जेन्ना हांवें चोयलें म्हळ्यार कितें आसता एक टायमा मरे आमगे अशें आसता रोगता मरे आमगेलें एक हें आहा एक हें आसता एक म्हणजे म्हगेलें शाप काँग्रेस. हय आनी म्हाका कळूंक लागना मुखार दिश्टीपणा हय हें म्हगेलें ना. म्हगेलें म्हण तें अशें जो कोण कितें बरें करता त्या चर्चिलान कोणाचो छाप तसो मारून घेतलो ना. पूण तूं बीजेपीचो छाप ओडून घेतलो अशें कोणा दिसलें नाशिल्लें. अरे कितें चोय एक मरे चोर म्हण आसता चोर. हय आमी ताका चोर म्हणटाय. हय पूण तो बरो जाल्यार ताका आमी बरो म्हणपाक जाय न्हू. चोर म्हणप ताका बरो जाल्यार आतां कोण बरो जालो बीजेपी बरी जाली काय प्रमोद सावंत बरो जालो. हांव कोण बरो जालो म्हणा हांव एक एग्जांपल बीजेपी बरी जाली काय प्रमोद सावंत बरो जालो. हांव तुका एग्जांपल सांगता. शेदना हांवें मन की बात प्रोग्राम चोवपाक म्हाका हांव एक टायमाची मिमिक्री करपी तेमचेर हय तेच विचारतालो म्हाका नेक्स्ट डे आशिल्लें. जावं मोदीजी जावं अमित शाहजी आमी करपी. पूण जेन्ना तो बरें काम करता हांव ताका बरो म्हटलो. वायट काम करता वायट म्हटलो. जेन्ना आज पळय तेणें मोदीन पळय इंडियाक पळय पीस हाडला ताका लागून चड आवड म्हाका तेजी. तुका मोदीचें काम चड आवडटा काय प्रमोद सावंताचें काम चड आवडटा. हांवें तुका पयलें सांगलां प्रमोद सावंताचें काम आवड म्हणून बरें. फाटीं फुड्यान कांय पळोवप ना. कांय ना पळोवप बरें काम करता तो.